डॉक्यू ड्रामा म्हणतात काय फीचर फिल्म सामके स्केल किती असतले हे डॉक्यू ड्रामाय न्हू हा. हे फीचर फिल्मूय न्हू हे प्रॉपर फिल्म आणि आय एम कॉलिंग इट इज गोइंग टू सेट द न्यू बेंचमार्क टोटली डिफरंट. आता तुम्ही म्हणटले एंग्री यंग मॅन दिवार पिक्चर पयला अमिताभ बच्चना पळयताले मागीर दुसरे बेंचमार्क म्हणटले जाल्यार दुसरी पिक्चर आसा म्हणजे रोमॅन्टीक हांव ती नांव सांगना खंयच्या पिक्चराचे ते भाशेन न्हू. दिस इज गोइंग टू बी सेट इट्स ओन बेंचमार्क म्हणजे जे सुरवातेसून जे जाला आमचे जे स्केल किती असतली जी स्केल म्हणल्यार अशें आसा इट इज बेजिकली अ कोर्टरूम ड्रामा पॅक्ड विथ लॉट ऑफ अदर एक्शन which is linked to the court and the best part of it is linked to the truth. म्हणजे it is based on facts, it is based on arguments in court, based on submissions in court, based on the true record. स्टार्स आसात ऑलरेडी उलोवणी स्टार्ट जाल्या जांकां तुम्ही तुम्ही तर घेवपा पळयतात. माझे उलोवणी चोय हांव माझे प्रोफेशन फिल्म मेकर न्हू बट आय एम व्हेरी पॅशनेट अबाउट फिल्म्स. इन फॅक्ट आय वॉज पीपल डोंट नो दॅट इन 77 आय वॉज इवन इन द फिल्म एंड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया. आय हॅड इवन सायन्ड 4 फिल्म्स. मागीर हांव परतो गोंयांत येवचें पडलें एक दुसरे कारणाक लागून म्हणजे तेन्ना म्हणजे म्हाका फिल्मां वचपाक मेळ्ळो ना बट दॅट वॉज ऑलवेज अ पॅशन. अभिनेता टू नेता जालें. सो आय एम नाव लिविंग माय पॅशन. बट म्हाजो मुद्दो कितें एक आसा दे शूड बी टोटल नॅशनल इंटेग्रेशन. आनी ते पिक्चरान एक हांवें शॉर्ट हांव तुका जाय जाल्यार दाखोवपाक शकता एक ल्हान ट्रेलर कसो केला विच शोज जो हिंदुओं का हक था उनको बहुत संघर्ष के बाद मिल गया, न्याय मिल गया, उच्च न्यायालय से न्याय मिल गया. ये तो मुद्दो आसा. और हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को मर्रम लगा देंगे म्हणजे ये फिल्म देखने के बाद उनको लगेगा म्हणजे तांकां दिसतलें आमी कित्याक लढाई केली. अरे तेंचेच जमीन आसली रिकॉर्ड सगळे तेंचे. पयले थिंगा राम मंदिर आशिल्लें आनी जे लोकांची इतली भक्ती आसली लॉर्ड रामा कडेन आनी प्रभू रामा कडेन की आमी हितून आनी लढाई करपाचेच न्हू अशें दिसतलें.